Gracias.
म्युन्सिपाल्टीचे आणि आज झालं की सकाळची शाळा झाली सगळ्यांना त्यामुळे सकाळी म्हणजे पंचायतीतले मेळ्ळे ॲक्च्युली आमकां एक लागींचे अशें म्हणून सरा कडेन हरशी आमकां दुसरी पंचायती उरूंक शकतली पूण आमकां आमच्या पंचायतीचो तो आमदार अशें म्हणून येता आमच्या सरा कडेन मागता की सरान ह्या वेळार आमकां मार्गदर्शन करचें. आज आमी पैंगीण ग्रामपंचायतीच्या अत्यंत दुर्गम जो भाग आसा तो मार्ली वार्ड आसा त्या वार्डाक आमी रोडाचें हॉटमिक्सीकरण करपाच्या खातीर आमी सगळे जाण जमले आसात. आमचे मदें जिल्हा पंचायत सदस्य अजय लोलयेकर आसात, पेडणेचे सरपंच. म्हाका दिसता मार्ली रस्त्या संदर्भांतली क्युरियोसिटी सगळ्यांक लोकांक आसली. म्हणजे केन्ना तरी म्हाका 2 वेळाचेर सगळेच जाण म्हणजे गांवचे महिला आनी बाकी सगळे तरुण जे आसा न्ही विशेष करून सोमनाथ तो परत परत याद करीत आसता. जेन्ना जेन्ना आमची मिटींग आसताल्यो तेव्हा आमचो रस्तो केन्ना जावपाचो आनी शेवटी आज ताजें रितसर ताजें आमी त्या फावंडेशन बसयतात. थोडोसो ह्या दिसांक डांबराचो विशय आसल्या कारणान जे आसा नासता जायत न्ही. करमली बाबासांनी तो आयच्यान स्टार्ट करया म्हणटलो ते टॅक्निकल थोडोसो विशय आसा तो त्या विशयाचेर मात करून तुवें रोखडोच करचें. म्हणजे सादारणशें आज जरी सुरू केलें फुडें 5 दिसां तरी एक्चुअली ते सुरू जालें 4 दिसांचें काम तें पण ते थोडोसो तोय सांगतलो आमकां ते जावची अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टीन की संपूर्ण मतदारसंघात जशे चकचकीत आनी अशे रस्ते आसा तशे मार्ले वाड्याच्याय लोकांनी अपेक्षा धरप ही सारकी आसा. आनी त्यामुळे आज ती लोकांची पुर्तता म्हणजे म्हाका रातीन येत आसतना म्हणजे ते खड्डे आसा न्ही त्या खड्ड्याचो अंदाज तांकां मेळनाशिल्लो. त्यामुळे फुडें पावसांक जर अशें उरलें जायत न्ही जाल्यार ते कितें जातातलें अशें परिस्थिती सगळ्यांक आशिल्ली. बॅरसिकाय आसा बॅरसिका नांव घेवन हांवें आनी त्यामुळे आज जेन्ना काम सुरू जाता त्यामुळे सगळ्यांक उत्साह येता म्हणलें सगळ्या तोंडाचेर हास्य म्हणून उमेद आसा सगळ्यांचेर. म्हणजे हांगच्यान जवळ जवळ आमोणे पावतले 5-10 मिनटांक आमी आमोणे पावतले. रस्ते बरे आसत जाल्यार ती डिस्टन्स जर व्हडलें कठीण काय ना पण डिस्टन्स तें आज जशें पणजे मडगांवच्यान पणजे वचपाक आमकां अर्दवर पुरो जाता कळ्ळें. तशा तरेची स्थिती आसा. आमोण्यांतल्यान आमकां येवपाक चावडेर येवपाक म्हाका दिसता हार्डली रस्तो बरे असल्या कारणान 15 मिनटांक आमी पावता. डिस्टन्स व्हडली उरना ते रस्ते पाड आसत जाल्यार ती खडा करत आसा न्ही वेळ लागता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या कामा खातीर आमी 4,80,00,000 रुपया खर्च करता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आमचे बेंटो बाब आसा ताजे खरें आभार व्यक्त करपाक जाय. हांगा वेदांत आसा बाकी सगळ्यांनी म्हणजे फाटले आमी बरेच वर्स भरतल्यान एस्टिमेट करपाचें आनी बाकी सगळें प्रोसेस करपाचें काम आसा तांणी खूब बरें केलें आनी म्हणून आमकां रिजल्ट म्हणजे म्हाका दिसलें म्हणटा जायना म्हणजे सकयलोय मनीस तितलो कॅपेबल आसपाक जाय. आनी त्याच दृश्टीन आज रस्तो जाता त्यामुळे रस्त्याचें काम फुडले 15 दिसां भितर कंप्लीट जातलें न्ही. 20 तारखेपर्यंत कंप्लीट करपाक पळयता. डांबर मेळ्ळा उरल्या डांबराक उरतले डांबराक लागून उरतले डांबर अजून जावन आमच्या वटच्यान आमी 100% प्रयत्न करात. टेक्निकल जो विषय आसा तो आमी गव्हर्मेंट डांबराक लागूनच आनी कांय न्ही. डांबरा अवेलेबिलिटी आसता न्ही सध्या मार्केट नासतना तुमी ताजे पयलीं एक काम करा जे खड्डे आसा पळय न्ही ते मातशे जो आसा न्ही 1 तारखेच्यान ते करपाक पळयता. तो काडून घेयात. तो काडलो आनी मागीर तुमी डांबर मेळटा डांबर जाल्यार ते 3-4 दिसांचें काम तें त्या वयल्यार करची ही अपेक्षा आसा. हांव म्हाज्या कडल्यान इतलें सांगता की तुमकां आनी कितें जर तुमची अपेक्षा आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती आमकां तुमी सांगात आमकां परत केन्ना तरी येता. श्रमदानांतल्यान आमी केन्ना तरी आसा एक ताजें काम घरा आमकां सुरू करपाक जाय. सगळे गांवचे पळय एकदां बसुया आमी म्हणजे रोखडेच म्हणजे हांव 1-3-4 दीस ना 4 दिसां उपरांत आसा न्ही
श्रमदानाच्या साधारणचे 20 घरां आमी रोखडीच आमी घेता आनी त्यामुळे तुजेंय घर येतलें गांवचे लोक म्हणजे लोकांच्या हातूंतल्यान बसून आमी करुया फुडल्या लोकांनी जर साथ दिली आसत जायत न्ही म्हयन्याभरांतल्यान एक घर कंप्लीट जावपाक व्हडली कठीण कांय ना एखाद्या वेळाचेर आज जर तुमकां म्हणजे गांवांक तसो तो सुसाचे बरो हॉल जाय आसत जर जायत न्ही ताजें हांव ट्रायबल वेलफेअरांतल्यान एक 50 लाख ते कोटी रुपया खर्च करपाक म्हाका कठीण कांय ना आतां जावं म्हजे कडेन बरेचशे लोक आयिल्ले प्रत्येक गांवांक एक म्हजें निशाणें आसपाक जाय अशा प्रकारचो प्रयत्न आमी करतले बारीक हॉल आसतलो बाकी देवस्थानाचे विशय आसतलो बाकी सगळे विशय आमकां पुराय करपाक जाय आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगता की मार्लेकरांनी की ज्यो गजाली आसा त्यो म्हजे कडेन येवन पर्सनल सांगले आसत जायत न्ही आज म्हज्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटांत हांगा स्पोर्ट्सा व्हड लागना पूण ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान 100% विशय आमच्यानी पूर्ण करपाक येता त्याच तुमी करून घेवचे तुमी जर म्हाका जर वेवस्थीत जर हें दिलें आसत जर जायत न्ही तें व्हडलें कठीण कांय ना दुसरो उरलो तो तिरवाळचे रस्त्यार आतांच राजू सांगतलो मागीर त्या ह्या रस्त्या संदर्भांत आमचो डीप आनी आमचे ते भुरगे तिरवाळेचे बरे भुरगे ते आमगे जे आगेलो आमचो एक 4-5 भुरगे आसा न्ही दिलीपाल दीप आनी चंद्रकांत भुरगे 4-5 भुरगे कंटिन्युअस फॉलोअप करता आनी खरें म्हळ्यार ताका हांव तितलोच तांकां सरपंच म्हणून सरपंच तितलेच रिएक्ट करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका आज ताणें विचारलो म्हणून सांगता म्हणजे गोंयांतलें अफलातून काम ती म्हणजे 2 कामां एक नडकेचो रस्तो आनी एक हांगचो रस्तो म्हाका दिसता हे दोनूय रस्ते आसा न्ही वायल्ड लायफ सेंच्युरीन येता ती एरियेक येता आनी त्यामुळे गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आसा न्ही तो मुख्यमंत्री म्हणजे पयले गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाच्यान ते अप्रूव जावचें पडटा आनी दुसरो आसा न्ही आमच्या पूर्ण देशाचे वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आसा न्ही PM आनी मार्ले आनी तिरवाळेची रस्त्याची फायल जी आसा न्ही PMA पर्यंत वचून आसा न्ही एप्रूव करून आयली आनी आमकां मान्यताय मेळून आमी टेंडर केलें लक्षांत थोडीशी तुका राजू कळपा खातीर म्हायती सांगता थोडीशी गफलत इतल्या खातीर जाली की सिंगल टेंडर जालें तें सिंगल टेंडर जालें जे टेंडर घालता आसतना जे आसा न्ही परत सिंगल टेंडर जालें आनी परत त्यो टॅक्निकल अडचणी येतल्यो म्हणून परत तो रिटेंडर करचो पडटा आमकां म्हणजे तो फुडले 2-3 दिसां भितर आमी 1 तारखे पयलीं परत रिटेंडर करता हय रिटेंडर करता आनी रिटेंडर केले नंतर हांवें सांगलां की कांय थोडे कॉन्ट्रॅक्टर पळय इफिशियंट आसता पळय आसा न्ही तांकां हांवें सांगलां की टेंडर जालें की दुसरे दिसाक म्हणजे तें ऑर्डरी खातीर रावपाची गरज ना आनी जो वाड्यावयलो जो गजाल आसा वाड्यार साकून तांचे प्रायवेट लँड म्हणजे हे हांगा जरी टॅक्निकल थोडेशे विशय उरूंक शकता म्हणजे तांचे पयशे भरपाचे आनी कितें करपाचे थोडेशे म्हणजे फॉरेस्टाच्यो विशय उरून येता त्या वेळार न्ही की तो सकयल्यान रस्तो आमी सुरवात करया वाड्या वयल्यान म्हणजे जो मांड आसा न्ही मांडाचे रस्तो आसा न्ही फुडल्या म्हणजे 5 तारखे पयलीं आमी स्टार्ट करूंक मेळटलें करपाचो प्रयत्न करता आनी त्यामुळे तोय विशय सोंपतलो म्हणजे खंयचेच विशय आमी अशे सोडले अशें ना पूण कांय गजाली कशें आसता लागींच्यान जावल्यार त्यो लक्षांत घेता म्हणजे दिवपाक सारकें खबर आसा तुगे त्या भुरग्यांक आमचे सारकें खबर आसा लक्षांत राजू म्हायती जाता तुवें अशें कोणी तरी अशें म्हणलें की ना तो रस्तो हांव करचो ना अशांत ना खंयचोच विशय हांवें म्हाज्या हातूंतल्यान सोडलो ना आनी अत्यंत कठिणांतलो कठीण विशय म्हणजे PM पर्यंत वचून कोणीच करचो ना आनी तो गजाल आमी सोंपयलो आसा आज पैंगीण म्हयन्याचे गेले जायत आमी आदिवाळाचोय विशयात खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी काम सुरू जालें काम सुरू जालें आसा म्हणजे खंयचोच विशय आमी सोडूंक ना त्यामुळे अजुनूय खंय कितें उरलें आसा जर जायत न्ही समजा तिरवाळीक जर कितें जर बाबा मांड आसत त्या भुरग्यांचे रिक्वेस्ट आसा समज आनी कितें आसत जर जायत न्ही म्हाका सांगचें आनी जेणे करून जे आसा न्ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां करपाक व्हडली कठीण ना म्हजे कडेन आज जवळ ट्रायबल खात्याचेच बजेट आसा न्ही ते 50-60 कोटी म्हजे आसा त्या 60 कोटींतल्यान त्या ज्यो बारीकश्यो गजाली खंय 50 लाख जाय खंय एटलिस्ट कोटभर बी खर्च करपाक जाय ते आमी सहज करूंक शकतले आनी रोडा खातीर जवळ 20 आमकां जवळ 20-22 कोटी आमचे कडेन आसा जवळ म्हणजे 70-80 कोटी रुपया आसा आमचे कडेन आसा आनी ते आमकां खंयच्याय परिस्थितीन आसा न्ही डिसेंबर पर्यंत मोडपाक जाय मागीर खर्च करपाक जाय काम करचें आसा न्ही म्हणजे त्यामुळे काणकोणाचे पयलीं विशय सोंपोवन बाकी आमी व्हरपाक शकतले त्यामुळे खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे पयशां अभावी खंयचेंच काम उरचें ना आनी पूर्णपणे आमकां सरकाराचो फाटिंबा आसा ते व्हडले विशय आसा न्ही आज आमकां नडकें जर गेलें जायत न्ही नडकें घराक तें 10-12 घरां आसा तो ब्रीज आनी हें करून सादारणशे 10-12 कोटी खर्च करताली परत केरी आमी गेले जायत न्ही 7 घरां पूण लायटीक जो आमी जवळ आसा न्ही 6 कोटी रुपया खर्च करता म्हणजे आज आमी परत थंय आवळी रस्त्यार व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ 4-5 कोटी खर्च करता परत थंय आमी हांगा तुगेले भुपर जो आसा रस्त्यार दोंगराचेर व्हरपा खातीर 4.5 कोटी मोडटा
परत थंय म्हाका गणेश बाबाचो विशय आसा न्ही तो मदल्यान जो रस्तो आसा न्ही गुळें आनी हांगा लिंक जोडपाचो नुया बी आसा न्ही आं साळी आसाळ जोडपाचो त्याय रस्त्याचेर उरता म्हणजे खंयच्याच प्रकारचे विशय उरचे ना ते सगळे विशय सोंपतले त्यामुळे मार्लेकरांनी जे बरो रस्तो जातलो त्यामुळे फक्त एक डांबराचो विशय टेक्निकल विशय बेगीन सोंपचो आणि जेणे करून जसं डांबराची एक पावसांत बरो रस्तो मेळचो अशी अपेक्षा व्यक्त करता आणि मार्ले तिरवाळचे पंचरस्तिका वेळी आणि हांगा आयज रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग काम चालू जावपाचें आसा आणि मार्ले वाड्याक एक 500 लोक रावता आनी एक 50 घरां आसा हांगा आणि रोडा लागून हांगा खूब त्रास जातालो लोकांक 5 वर्सां जालीं हॉट मिक्सिंग जाल्लें तें अजून जालें नासलें पूण आयज सराच्या हातीन हें काम स्टार्ट जालां आनीक रातचे लोक खूब पयसच्यान कामाक येवपाचे उरताले आनी बरें नासले लोकांक खूब त्रास जातालो आनी आज सरान एक काम केलें खूब बरें दिसता आनी एक म्हळ्यार सरान लायटीचेय हांगा मार्ले वाड्याक लायटीक लागून बी खूब प्रॉब्लम जातालो आनी जे अंडरग्रावंड लायट घालून आयज तेय एक प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो आसा 5 वर्सांचे पयलीं लोकांनी असेंब्लीच्या इलेक्शन लोकसभेच्या इलेक्शनाक लोकांनी बहिष्कार घातलो कारण रस्तो रस्त्याचें डांबरीकरण जाल्लें नासल्या कारणान आनी आयज ते सरान करून दाखयल्लें आसा. हांव अश्विनी उलयतां. आमच्या रोडा खातीर आमकां खूब त्रास जातालो. आमची सरान आमकां हॉट मिक्स घालतो हे देव बरो करूं म्हणटा हांव सराक तेजे कडेन. आमकां रस्त्या लागून खूब त्रास जाताले भुरग्यां यो वचपाक करपाक रानांनी गळे बी रस्त्यार येता.
गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरकर.